बाळूक मोरी आमी वंदिया गायनानी तिका वर्णिया फुलाचे ल्यानी मान करूया बाळूक मोरी मान करया बाळूक मोरी आमी वंदिया गायनानी तिका वर्णिया फुलाचे ल्यानी मान करूया बाळूक मोरी मान करया संतोषाचे माणिक तू बाळूक मोरी फाकय तुझो प्रकाश तुझ्या भुरग्याचे बाळूक मोरीक आमी वंदिया गायनानी तिका वर्णिया फुलाचे ल्यानी मान करूया बाळूक मोरी मान करया सम्या मोरी आसंगा मान करूंक तुका आमची मोगाळ राणी ह्या बागी दिसा बाळूक मोरीक आमी वंदिया गायनानी तिका वर्णिया फुलाचे ल्यानी मान करूया बाळूक मोरी मान करया बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो तुमचे सोबे आसो मोगाचें न्हू मुंती मायेचें फेस्त आचरण करूंक एक कुटाम जावन ह्या देव मंदिरांत सांगाता जमल्या आज आमी मोरी सर्वां भितर सदैव म्हणलो विशय नियाळ करता मोरयेच्या जिवितांत आशिल्लें भाग्यवंतपण खालतेपण देवाचेर विश्वास भावार्थ मागणें आनी मोरयेचें उपकारी मोन आनी हुस्को तिका देवाची आवय जावच्याक कारण जाता आनी आमकांय मोरयेक आदर्श जिणी जिवच्याक देख जावन आसा आयचें हें फेस्त कुटुंबाचें फेस्त जावन आचरण करता कुटुंबा सांगाता नव्या बेळ्याचें जेवण जेवता आमचें कुटाम मोरये परी एक बागी कुटाम जावच्याक मागया आनी संवसाराच्या सर चेडवां भुरग्यां पासत मागया आयच्या ह्या फेस्तमिसाक पिर्जन रावल्यात देवादीन लाजरस आनी देवादीन मार्गरेट डिसोजा हांची भुरगीं सांगातास सबार जाणांनी मुर्दो मिसां दिल्यान तांचे पासत आनी सर दानी पासत ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया एक जल्म जाला एक ओंकार सलयेन गर्भेस्त जावच्याक एक जल्म जाला देवाच्या पुताक प्रसूत जावचे खातीर एक जल्म जाला इमॅन्युएल म्हणली बासावणी जारी जावच्या खातीर एक जल्म जाला म्हज्या आनी तुज्या सलवासावा खातीर एक जल्म जाला संवसारार आमकां एक आवय आसल्या बरी सर्गार एक आवय आसच्या खातीर मोगाच्यानो आज आमी आमच्या मायेच्या मोरयेचें जल्मा दीस आमी आज आचारसीत आसतना उल्हास आमी सर्वेस्परा थंय हाच्या सांगाता आमी प्रकृतीचें फेस्त कुटुंबाचें फेस्त आमच्या आवयाचें चेडवां भुरग्यांचें फेस्त आमी आचरण करता आसतना देवाक आमी अर्गां दिवया
ताणें केल्ल्या सर्व बरेपणा खातीर ताका आमी अर्गां दिवया. आनी हें दबाजीक परब आमी आचरण करता आसतना आमकांच आमी नितळ करया. आमची सर उणेपण आनी अस्कतकाय देवा मुखार आमी वळखून घेवया. आमच्या सर पातकांची दूख धरन सांगात आमी म्हणया. हांव पातकी सर पदेदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव सरून सांगता, मनान चिंतून तोंडान सारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून बगीन सदां संवकार म्हळी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. महिमा देवाकून सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी. सर्गीच्या राया सर पदवेदार देवा बापा, आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिन वाजता. तुझ्या तोर वैभवा पासून आमी तुका वाकरता. सोम्या जेजू क्रिस्ता, बापाच्या एकल्याच पुता, सोम्या देवा देवाचे शेळये, तू संसाराचे पाप काढता. आमची काकूत आमची मागणी मानून घे. कित्याक पवित्र तत्व्या सांगाती देवा बापाचे जेजू ख्रिस्ता, एकलोच तू पवित्र, एकलोच तू ईश्वर, एकलोच तू परमेश्वर. आमेन. सर्गींच्या बापा, आमच्या सर्व नराक मनशा तुमचे खातीर अगणित जणवा येणारी मोगान बागे गोतांकार मोरी तुवें जल्माक हाडली. हो तिसरो जल्मा दे सोडा साधुसाना आमी समरमता. तुवें वेंचून काडलेले जेजूचे आनी आमच्या वय फावो तो मान दिवन आनी तिचो मोग करून आनी तिची देख आनी मजत घेवन बावाडटान बरोबर शांत मोगान वाडत वचून तुजी भरपूर कृपा आमकां दी. आमच्या सुन्यां तुज्या पुताचे क्रिस्ता वरवीं तो करो दे. तुजे सवे पवित्रत्वाच्या एकपणान जियेत आनी रासवट चलयता ससनाच्या ससना.
मिका प्रवादाच्या पुस्तकांतले वाचप. सर्वेस्पोर म्हणटा, पूण तूं बेतलेहेम एफ्रेता, जुदाच्या कुळयामध्ये तूं भोव ल्हान, तरी इस्रायेलाचेर राजवटकी चलोवंक आसा तो म्हजे पासत तुजे तावन जल्मतलो. ताजो आरंभ भोव आदलो, चड पुरातन काळाचो. त्या पासत जी प्रसूत जावची आसा तिणें त्या भुरग्याक जल्म दिसर सर्वेस्पोर तांकां सांडून घालतलो. तेन्ना तांच्या भावा भयणीचो उरिल्लो जमो इस्रायेलाच्या पुतादुवेच्या एकवटांत पाटी परततलो. तो थीर रावतलो सर्वेस्पराचे पदवेन आनी आपल्या देवाच्या नांवाच्या महिमेन आनी आपल्या हिंडांक सरयतलो. आनी तीं भिरांती विणे रावतलीं, कित्याक ते दळातावन ताची पदवी प्रत्वेच्या सिमा पर्यंत पावतली आनी तोच शांतीचो कुंवर जातलो. देवाचे उतार हे. सर्वेस्पोरांतय हांव उल्हासा, सर्वेस्पोरांतय हांव उल्हासा. तुझ्या दृढ मोगाचेर पातीव नासा, तुझे तारण म्हाका लाभले म्हूण म्हजी काळीज उल्हासले. ताणे केल्ल्या उपकारा सर्वेस्पोराची हांव स्तुती करतलो. ताच्या मना स्तोत्रा सद्गीतां गायतलो. सांत पावलान रोमाकारां बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, जी कोण देवाचो मोग करतात आनी ज्या कोणाक ताणें आपल्या मांडावळी प्रमाणे आपयल्यान तांचे बराबर सर संगती देव तांच्या बऱ्या पडाचें करूंक वावुरता हें आमी जाणाव. कित्याक जांकां विसरून काडच्या आदींच तो ओळखून जाणा. तांकां आपल्या पुताच्या सारक्याची जावंक ताणें निर्मिल्यान. अशें भावा भयणीच्या व्हडल्या घराण्या मदें आपल्या पुतान मालगडो पूत जायजे म्हूण ताणें कुशी वेली. ह्या पासत असल्या मांडावळेक निर्मिल्ल्यांक ताणें आपयल्ल्यांक ताणें नितीवंत करून घेतली आनी नितीवंत करून घेतिल्ल्यांक आपल्या महिमेन ताणें भागीदार केली. देवाचें उतर हें.
हालेलुया मागी तू बाळूक मोरये मानोगला फावो जाले तुझे तावो जल्मालो क्रिस्ताम सोसोमी हालेलुया 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 Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेश पाव तुमचे सवे असो तुमचे मातेवाप्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता जेजू क्रिस्ताचे जनान हे परी जालें ताचे माते मरयेक जुजे लागीं करार जाल्लें पूण तांचें लग्ना पयलें पवित्र आत्म्या वरवीं ती गर्भेस्त जाली तिचो पती जुजे नित्यवंत मनीस तरी मरयेक आपाकीर्त हाडूंक ताका खुशी नासली देखून गुप्ते तिका सोदचें म्हणून ताणें चिंतलें पूण अशें ताणें आलोचन केल्ली तितलीच सर्वेस्पराचो एक दूत स्वप्नांत ताका दिश्टीक पडलो जुजे दाविदाच्या पुता म्हणालो तो मरयेक तुजी पतीन म्हणून तुज्या घरा हाडूंक भियेनाका कित्याक ती पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भेस्त जाल्या एका पुताक ती प्रसूत जातली तुवें ताका जेजू म्हणून नांव दवरी जाय कित्याक तो आपले परजेक तेच्या पथकांतली सोडयतलो हेंसर कडलें पूण जमच्याक प्रवाद्या मारिफात सर्वेस्परान म्हळें तें एक अंकुरसली गर्भेस्त जातली आनी एका पुताक प्रसूत जातली आनी ताका इम्मानुएल म्हणून आपयतालें इम्मानुएल म्हळ्यार देव आमचे सांगता म्हण अर्थ देवाचे उतर हे वागणे तुका क्रिस्ता एक देवशास्त्री बो अपुर्बायाची उतरां सांगता आनी ही उतरां ही देवान आपल्या दुवेक पतिणेक आवयक नित्यांकारेक सेंबाच्या पातका विणे जल्मल्ल्याक विंचून काडटना बोवुस्सू जतन तशींच उमेद जबाबदारी घेतली अपूर्बायाची तयाराई देवान केली म्हणटा हो देवशास्त्री मोगाच्या भाव भयणीनो तुमकां सोमेस्तांक हांव बागी मोंती फेस्त मागता मोरये मुखांत्र देवाची सर आशिर्वादां आमच्या वयर आमच्या कुटुंबाचेर देवूं दी म्हणून जावन आसा आम्हा सोमेस्तांचें मागणें आज आमी मोरये मायेचो जल्म आमी आचारसीत हाचें सांगता कुटुंबाचें फेस्त नव्या बेड्याचें फेस्त वा प्रकृतीचें फेस्त आनी सांगत आस चेडवां भुरग्यांचो आवयांचो उगडास आमी काडटा कशी मोरी माय स्त्रियां भितर सदीव जाली तेच परी आमचें कुटुंब सदीव जावंक जाय आमचें कुटुंब आशिर्वादीत जावंक जाय बागेवंत जावंक जाय आमची प्रकृती आशिर्वादीत जावंक जाय बागेवंत जावंक जाय आमचो वावर बागी जावंक जाय म्हणलें आमकां उगडासा काडचें जागवण दिवचें फेस्त आयचें तर मोगाच्यानो मोरयेक आमी नमान करता आसतना थोडो नियाळ आमी करया मोरी जावन आसा स्त्रियां भितर सदैव आनी तेच परी आमचें कुटुंब प्रकृती आमी सर्वां देवाच्या दृश्टीन सदैव जावंक हें फेस्त आमकां आपोवणी दिता मोरयेचो जल्म आमकां पयत पुस्तकांत खंय वाचूंक मेळना
पवित्र पुस्तकांत थोडे बूक आसात, 4 सुवार्थेगार आसात, पूण हाच्या की भायर आनी थोडे बूक आसात. आनी ह्या बुकां पैकी एक बूक जावन आसा प्रोटो इव्हेंगेलियम ऑफ सेंट जेम्स, म्हणजे जाकोबाचो वांजेल. आनी ह्या वांजेलांत मोरी येसू जल्म, तिचें बाळपण, तिचें जुजे लागीं जाल्लें तें काजाराचें तें गडीत आनी जेजूचो जल्म हाचो सर्व उल्लेख ह्या बुकांत आसा. आनी ह्या बुका द्वारे आमकां कळटा की मोरयेक जल्म दिल्लीं तिची वडिलां जावन आसात सान जोकी आनी सान आन्ना. सान जोकी एक ग्रेस्त मनीस जावन आसलो, ताचें तें जायतें आसलें. तशेंच दोगांय सान जोकी आनी आन्ना एक भक्तिवंत ती मनशां जावन आसलीं. सान जोकीक देवाळांत वचून भेटवणी करूंक मुस्त आशा आसली, पूण जुदेवांच्या रिवाजे प्रमाणे जीं कोणाक भुरगीं नात तांणी देवाळांत भेटवणी करूंक जायना. आनी सान जोकी भोवूस दूख पावता, सुस्कारता, बेजाराय पावता. आनी कितें करता, ह्या वांजेला प्रमाणे आमकां आयकूंक मेळटा की सान जोकी 40 दीस आनी 40 रात मरुभुमीक वेता, उपास करता आनी मागता. आनी युशीन सान आन्ना कितें करता, ती सुस्कारता, रडता, देवा लागीं मागता. आनी देव एका आंजाक धाडन, तो आंज प्रत्यक्ष जावन सान आन्नाक म्हणटा की तुका एक बाळ जल्मतलें. होच संदेश अनेकांच्या मुखांतर सान जोकीक मेळटा. आनी तांणी येदोळस बासावणी केल्ली जावन आसा की देवा तूं जर तर आमकां एक भुरग्याचें देणें दिशी तर खंडीत जावन हें भुरगें आमी तुज्या पांयां ताळी देवाळाक समर्पितलें हांव म्हणलें. ती बासावणी ती करतात. आनी मोरी जल्माता. आनी 2 वर्सां भर तांचे लागीं दवरल्या उपरांत 3ऱ्या वर्साक ती देवळाक ह्या बाळोक मोरयेक भेटयतात. मोगाच्यानो आमच्या कुटुंबांनी जर तर एक बाळ जल्मतलें म्हणून आमकां कळीत जाता तर आमचें राटवळ दुसरी, आमची तयारी दुसरी. आमी त्या आवयक बऱ्या रितीन पळयता, भलायकेचें खावंक दिता. आमचें गमन आवय वयर आसा तरी सडीत गमन आसा त्या भुरग्याचेर. आनी मुखार ह्या संवसाराचो उजवाड देखच्या त्या भुरग्याचेर आमचें गमन आसता. आनी ह्या भुरग्याक 100% कम्फर्ट, 100% सुशेग मेळचें तसलें एक वातावरण सृश्टी करूंक आमी जायतें पेसाडटा. जावंक पुरो बरें एक पाळणें हाडटा आमी. जर तर मुस्तदक आसा तर एसी घालता, जळारी आसा तर पुरो आमी मॅश घालन आमी भद्र दवरता आमचें घर. आमी जायतें करता मोगाचें न्हू, कित्याक एक बाळ आमच्या घरा जल्मोवचार आसा. म्हणटा आसतना जेन्ना तें बाळ जल्माता तवळ आमची चर तयाराय संपूर्ण जाता, आमचो संतोश संपूर्ण जाता. मोगाचें न्हू, ह्याच दृश्टेंत आमी पळोवया जें कितें आमी करता एका भुरग्या खातीर हें सर्व एक पाळणें जावंक पावता, हें सुशेगाचें पाळणें जावंक पावता. आज आमी संभ्रमचें तसलें गूट, मोरयेचें जल्म, कुटुंबाचें फेस्त, प्रकृतीचें फेस्त आमी संभ्रमत आसतना ह्या दृश्टेन आमचो नियाळ आमी करया मोगाच्यानो. आमकां उत्पत्ती ग्रंथांत पयल्या 6 अध्यायांत आमकां पळोवंक मेळटा, देव म्हणटा, मुस्तपोटी देव म्हणटा आनी देवाक तें बरें दिसलें. आमकां उत्पत्ती ग्रंथांत पळोवंक मेळटा पयल्या अध्यायांत, आनी देवाक तें बरें दिसलें. मोगाच्यानो सर्व रसना पैकी देवाक भोव मोग असो जाल्ले रसन जावन आसा मनीस. आनी त्या खातीर आमी कितें पळयता, 5 दीस पर्यंत देव जायतें रचता. देव उजवाड रचता, उदक रचता, अंतरळ, भुमी, वनस्पती, रूख झाडां, प्रकृतीचे दिवे, मनजाती, सुकणीं आनी हें सर्व रचता. आनी तें भोव सापुरबायेचें पाळणें तयार जाल्या उपरांत देव मनशाक रचता. आनी जेन्ना मनीस जल्माता सगळी पृथ्वी आशिर्वादीत जाता, संपूर्ण जाता, भाग्यवंत जाता. मोगाच्यानो
सर्व रसना पैकी मनीस देवाक मोगासो तशेंच देवाक आपलो एकलोच पुतू जेजू क्रिस्ती मोगासो मनशाक जर तर ताणें इतली तयाराय केली तर आपल्या एकल्याच पुताच्या येण्याक देव आनी कितें तयार करचो ना. आयच्या वांजेल्यांत आमी आयकलें मोगाच्यानो कशें तें एक दृश्य आमच्या मुखार आसा. पवित्र आत्म्या मुखांतर मोरयेन गर्भ संभोवचो, देवदूतान येवचें आनी हो संदेश जुजेक दिवचो, स्वप्नांत हो संदेश जुजेक दिवचो, जेजूचें मिसांव कितें म्हणून तें समजोवचें. हें सर्व देवान करची एक तयाराय न्ही. हें सर्व देवान दिल्लें एक व्हडलें पाळणें न्ही जेजूच्या येण्याक. जेजूच्या येण्या वरवीं मोरी सदैव जाली, आशिर्वादीत जाली, बागी जाली. आनी त्या देखून एलिझाबेथीचो नामान आमी आमच्या मागण्यान म्हणटा, स्त्रियां भितर तूं सदैव. लुकाचो वांजेल 11 अध्याय वळो 20 आनी 7 आमी आयकता. एक स्त्री जेजूक पळोवन म्हणटा, आपणाचे कुशींत तुका वावयल्ली ती आनी तुका पानो दिल्ली आवय कितली बागी. मोगाच्यानो पयल्या वाचमांत आमी आयकलें मिका प्रवाद्याची उतरां ही, आनी तूं बेतलेहम एफ्रेता जुदाच्या सर कुळ्यां पैकी तूं भोव ल्हान जावंक पुरो, पूण तुजे तावन जल्मतलो इस्रायलाचो राजवट करतलो एक मुखेली. मोगाच्यानो एक भोव अपुरबायेचें पाळणें देवान जेजूच्या येण्याक तयाराय केल्लें. आनी ह्या तयारेंत मोरयेचो जल्म भोवसो अपुरबायेचो. आनी ह्या तयारेचें फेस्त आज आमी आचरण करता. हाच्या सांगाता आमी आज कुटुंबाचें फेस्त आचरण करता. आमकां भोवसो दूख भोगता, कित्याक जायते जाण परगांवांत ह्या संदर्भार बाकी जाल्यात. जावंक पुरो तांच्या मोदींत आसलें आमी कुटुंबाक पाटी वचूंक जाय आनी हें कुटुंबाचें फेस्त आचरण करीत जाय. मोरी खंडीत जावन आमची बोगणां समजतलीं. ह्या तर आतांचे परिस्थितीक लागून आमी घराच बसून टीव्हीचेर मिसाचें बलिदान पळोवची तसली परिस्थिती आयल्या जावंक पुरो. हें फेस्त आचरण करीत जावंक पुरो. फिरगस कुटुंबां सांगाता मेळोन फस्त करी जी म्हणली आशा आमची ती आशाच जावंक जाल्या जावंक पुरो. मोगाच्यानो मोरी आमकां कितें किस सोण घालिना. पूण हें कुटुंबाचें फेस्त आचरण करता आसतना मोगाच्यानो आमी एक नियाळ करया. जर तर मनीस देवाक मोगासो, जेजू देवाक मोगासो, हांव देवाक मोगासो, आनी त्या देखून म्हज्या येण्याक देवान एक पाळणें तयार केलां आनी तें पाळणें जावन आसा म्हजेंच कुटुंब, भोव अपुरबायेचें कुटुंब. आनी जेन्ना हांव म्हज्या कुटुंबान जल्मलो, जेन्ना म्हजें येणें म्हज्या कुटुंबान जालें, तवळ म्हजें कुटुंब जावंक पडलें सदैव आशिर्वादीत. जर तर तें आशिर्वादीत जावंक ना तर म्हज्या येण्या वरवीं खंडीत जावन तें आशिर्वादीत जावंक जाय म्हणली जागवण आयचें फेस्त आमकां दिता. मोगाच्यानो दुसऱ्या वाचपांत आमी आयकलें, देव येवजिता, आमकां आपयता, आमकां नितीवंत करता आनी ताचे महिमेंत आमकां भागीदार करता. हेंच आमचें कुटुंबाचें फेस्त. मोगाच्यानो कुटुंबा जिविताक देवान आमकां आपयलां, आमकां येवजिलां, आमकां नितीवंत केलां आनी ताच्या महिमे खातीर जियोंक आमकां तो सदांच भागीदार करता. मातेवाचो वांजेल 18 अध्याय 20 वळो आमी आयकता, जंय दोग वा तेग म्हजे नांवी सांगाता मेळटात थंय हांव आसां तांचें मोदगात. कुटुंब जावन आसा एक पाळणें आमकां जल्मोंक मात्र न्ही, त्या कुटुंबांत जेजू जल्मोंक जाय. आनी त्या देखून आमचें कुटुंब आमी एक पाळणें करूंक जाय की जेजू जल्मोंक शकता तसलें. आनी त्या देखून आमचें कुटुंब जावं दी मोगाच्यानो एक सुशेग दिवचें, मोग दिवचो, समाधान दिवचें कुटुंब जाय जाय, समाधानाचें पाळणें जावंक जाय. जर तर आमच्या कुटुंबांत एकवट ना, समाधान ना, बोगसाणें ना, तर थंयसर जेजूचें येणें जावचें तरी कशें, जेजूक जल्मोंक एक पाळणें जावचें तरी कशें. मोगाच्यानो आज आमी प्रकृतीचें फेस्त आमी आचरण करता. मोगाच्यानो नियाळे आमी कितल्योश्यो रचना ह्या संवसाराक येवन वाडल्यात आनी परत ते फाटीं गेल्यात देवा सरशीं.
कितलेशे जिवी ह्या संवसाराक आयल्यात आनी परत ती फाटीं गेल्यांत आनी ह्या रसना पैकी हांवी आनी तूं आमी वापरचे सर वस्तूचे मूळ जावन आसा ही पृथ्वीच मोगाच्यानो जें कितें आमी वापरता हे सर वस्तूंचे मूळ जावन आसा ही पृथ्वी आनी पृथ्वीचे मूळ जावन आसा देव म्हणल्यार आमी उगडास दवरया मनशाक रचलेल्या उपरांत सर रचनांनी देवाक सांगलां जावंक पुरो ह्या मनशाचें ते एक अधिकार पळोवन त्या मनशाक सांगलां जावंक पुरो सर रचना पैकी हे मनशा तूं जावन आसाय सदैव तूं जावन आसाय आशिर्वादीत तर मोगाच्यानो आयच्या परिस्थितींत ह्या उद्गाराक आमी योग्योगी सर रचना पैकी हांव खंडीत जावन सदैव म्हणल्या ह्या उद्गाराक हांव योग्योगी म्हणलें आमी विचारया नव्या बेळ्याचें फेस्त आमी आचरण करता आसतना देवाचो आशिर्वाद आमच्या वावराचेर आमी मागया जें कितें आमी करता तें देवाच्या आशिर्वादान भरलेलें जावं दी म्हणून मागया सांगता आस मोगाच्यानो आज भारतीय कथोलीक पवित्र सभा चेडवां भुरग्यांक रक्षण दिवंक आपोवणें दिता कित्याक देवाचें उत्तम रसन तीं जावन आसात चेडूं भुरगें जल्मात आसतना एक धूव जावचें तसलें पतीण जावचें तसलें भयण जावचें तसलें आवयपणाचें सामर्थ्य ती घेवन येता आनी एका कुटुंबांत तिचो एक जबाबदारी तिचें मुखेलपण विशेश जावन आसा तर देवाक आमी अर्गां दिवया आमच्या कुटुंबांत वाडच्या चेडवां भुरग्यां खातीर आमच्या भयण्यां खातीर आमच्या पतिणे खातीर आमच्या आवयां खातीर तीं जावंक पावून दीत आशिर्वादीत सदैव तर मोगाच्यानो आमचे मुखार हें फेस्त आमी आचरण करता आसतना संदेश आसा होच आमचें कुटुंब जावं दी भाग्यवंत कशें मोरी एक स्त्रियां भितर तूं सदैव म्हणल्यार बरें आमची सर कुटुंबां जावं दी आशिर्वादीत बागी सदैव जावं दी थंय एक पाळणें थंयसर थंय जेजू जल्मोंक सकचें तसलें आमचीं भुरगीं प्रत्येक तरान चेडवां भुरगीं जावं दी मोरये भाशेन न्हय बायल्या श्रृंगारान बागार शेगुणांनी भरलेलीं बावार्थान भरलेलीं आपल्या नृत्यांत ती मोरयेक तशेंच देवाक आनी सगळ्या संवसाराक साक जावचें तसलीं आमची प्रकृती जावं दी भाग्यवंत मोगाच्यानो प्रकृती आमची आवय आमकां जें कितें गरज आसा ती आमकां दिता आनी त्या देखून प्रकृतीच्या संपन्न मुलांक आमी तो मान दिवंक जाय मान दिवचें तसलें कर्तव्य आमचें जावन आसा आमी उपकारपण दाखोवया मोरी देवाक सोबीत दिसली आनी त्या प्रकार मोगाच्यानो आमचें कुटुंब देवाक सोबीत दिसोंक जाय आमची पृथ्वी परत देवाक सोबीत दिसोंक जाय आमी सर्व वैयक्तीक जावन आमच्या जिविता मुखांतर देवाक आमी सोबीत दिसोंक जाय आनी निमाणें जावन मोगाच्यानो पवित्र पुस्तकांत जायत्यो फामाद भाग्यवंत स्त्रियो आसात आमी आयकता सारा विशयांत आमी आयकता रेबेका विशयांत आमी आयकता रूथ हान्ना एस्तेर एलिझाबेथ नव्या तेस्तामेंतांत आनी मोरी मागदलेन अशें जायत्य स्त्रियां विशयांत आमी आयकता भाग्यवंत स्त्रियो त्यो भक्तिवंत स्त्रियो आनी ह्या सर्व स्त्रियां पैकी आमी संतोश पावया सांगूंक ह्या सर स्त्रियां पैकी मोरी जावन आसा सदैव स्त्रियां भितर तूंच सदैव तर देवाक आमी अर्गां दिवया मोरी आमचे माये पासत तिच्या जल्मा पासत नमान मोरये कृपेन बरयल्ले समी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचें जेजू उबे रावन आमचो भावार्थ त्रिएक देवा थंय प्रगट करया सतमंतान देवाक सर पदेदार बापा सर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सम्या जो पवित्र आत्म्यावरवीं गर्भे समलो हांव क्वार मरीत हांव सल्मलो पोंच पेलो त्या काळ ताणें कस असले ताका कुर्सार चडलो तो मेलो आनी ताका निकिपिलो तो मेल्या मदीं देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्यांतलो परतून जिवांचलो सरकार सुटलो सर पदेदार देव बापा थंय तांची वेंची मुसीबत घेतलो सतमंतां पवित्र आत्म्या कथोलीक पयसुबे भक्तांचो एकतार पातकांचे बक्षणे कुडीचे जीवन ससनाचें जिवेत आमेन
देवान दिल्लें आमकां वर्तें देणें जावन आसा मोरी माय आमची सर्गींची आवय जावन एक वर्तें देणें जावन दिला तर ह्या सर्गीच्या मायेक आमी मान करता आसतना तिच्या जल्माचे फेस्ताचें करता आसतना आमची सर मागणी आमच्या काळजाचे हत्रेक देवा आमच्या बाबा मुखार आमी उबारया. सर्गीच्या बाप्पा पवित्रच्या सर्व केल्यांनी मरिये मरियेचो व्हड गौरव आनी तिचें भक्तीपण सांबाळूंक आनी हेरांक शिकोवंक तशेंच कुटुंबाची मौल्या उखलून धरूंक जाय आसची कृपा आनी बोळ तांकां दी म्हूण मागता. आमची जबाब बापा तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक. आमचें राष्ट्र भद्रतेचें भलायके बरीत जिणेक पुरक जाल्लें जायशें कर. ताचेर रास चलयतल्या फुडाऱ्यांक गिन्यान आनी शेणेपण दी. तशेंच राष्ट्राच्या सर्व रैतांक कृशिकांक सर वावरड्यांक तुज्या बेसावांनी बर म्हूण मागता. आमच्या कुटुंबांतल्या आवयक भयणीक पतिणेक तशेंच समाजांतल्या सर्व स्त्रियांक चेडवां भुरग्यांक मान आनी गौरव दी म्हणून तांच्या शोशणा विरोध झुजोवंक आमकां बोळ दी. आमच्या कुटुंबाच्या सर सांद्यांक आनी परगांवांत आसल्या आमच्या भावा भयणीक राख आनी सांबाळ म्हूण मागता. कुटुंबांतल्या वडिलांनी तशें भुरग्यांनी एकामेकाक गौरवान चलोवंक तुजो मोग तांच्या काळजांनी घाल. मरियेन भाग्यवंत कुटुंबाचो पोस केल्ल्या परी हर एकल्यान वावरूंक तुमचो आमकां आदार दी म्हूण मागता. आज फेस्ताक पिरजेन मीस दिल्ल्या देवादीन लाजरस आनी देवादीन मार्गरेट डिसोजा हांचीं भुरगीं हांचे सर गरजा बसत मागया. मोती मायेच्या मजतीन देव तांकां बरी भलायकी संतोश समाधान फावो करून दी म्हणून मागया. संवसारभर विस्तारलेल्या कोरोना पिडेतावन आमकां सर्वांक तूं राख. बेगीनच ह्या पिडे वखद मेळशें कर. पिडेन कश्टांतल्या बरी भलायकी पिडेस्तांची सेवा करच्या आनी पिडा विस्तारनाशे भद्रती पळोवच्या सर्वांक तूं राख आनी सांबाळ म्हूण मागता. तुवें आमच्या कुटुंबाचेर तुवें आमच्या वैयक्तीक जिविताचेर वतुल्या सर आशिर्वादां खातीर तुका आमी काळजांत हांव नर्गां दिता. आमी उसारले मागणी तूं मानून घे आनी तुज्या आवय भाशेन मोरये भाशेन आमचें जिवीत सदांच आशिर्वादान बेसावांनी भरलेलें जावं दी म्हूण मागता. क्रिस्त आमच्या समया मरिफात. आमेन. स्वादीक फुलां आमी बापा तुजी भुरगीं बाळां काणी घेवन आयल्या पांया तळा शेतांत तुज्या फुल्यांत फुलां विविध रसां स्वादीक फळां आमी बापा तुजी भुरगीं बाळां पांया तळा घे बापा घे मुंडो घे बाय मुर्शा वावरान क्रिस्ताच्या
लहानांतल्या ल्हाना पावडा मोदी उदार काळीस्ती बापा तुझे घे ये बाबा घे मुंडो बदल मासारतान ख्रिस्ताच्या म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सरपतेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं दी म्हूण मागात. भोव मोगाळ बापा, व्हडा मोगान अवकारेच्या कुसव्यांत आमचे मनशा सैम घेतलेल्या तुज्या पुतान आपल्या वयचे अवकारपण विबाडूंक ना, पूण तें पवित्र केलें. तोच तुजो पूत जेजू आमकां पातकांच्या सरवंदवण्यांतली निवारून दिसान दीस अदीक पवित्र करूं आनी ह्या वेळार आमी करता तें आमचें जिणयेचें समर्पण आपल्या समर्पणान घेवन तुजे मुखार व्हरून पावूं हे आमी मागता त्या क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वर्षे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदार आनी ससनाच्या देवा, सर काळी आनी सर थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. आयच्या दिसा जल्मल्ले नित्यांकारी मोरयेक आमी नमान करतना एका ताळ्यान आमी तुका वाखणता. तुका वंदिता, तुजी किर्ती परगडता. आपल्या ओंकारपणाची वडवीक सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सस्नीक प्रकाश तिणे संवसाराक फांकयलो. तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. ताचे उदेशीन देवदूत आनी सर्गींचो सगळो दळबार तुजी तोर महिमा वाखणतात. तांचे संगाती आमचे ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाखणता. कित्याक तुजे तावन जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सुम्या वरवीं पवित्र आत्म्याचे सक्तीन सर जीव आनी पवित्रपण उपजाता. उदेन ती तावन आसतम ते पर्यान तुका एक निर्मळ बेटवणी करच्याक एक आशा परजातून जमयत आसाय. देखून बापा, खालतेपणी आमी हे मागणें करता. तुका भेटोवच्याक आमी हाडल्यान तीन देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर. ताची साजण्या पाळून आमी हो संस्कार समरमता. तो पराधीन जाल्लो ते राती
ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हळें, तुमी सुमेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत, पातकांचे बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस मनशां पासत तें वारवतलें, हे म्हज्या उगडासाक करात. Bawarta sugut purgatuya. सुम्या जेजू तुझे मरण आम्ही समरवता. तुझे पुनः जीवन कोण आम्ही परगडता. तुझ्या येण्या सौम्याची सू आम्ही अत्रेकता. तुझ्या येण्या सौम्याची सू आम्ही अत्रेकता. बापा आमचे सोडवणे पासो तुझ्या पुतान सोसिल्ल्या कश्टा मरणाचो, ताच्या अनंत बरीत पुनर्जिवंतपणाचो आनी सर्गार चडण्याचो आमी भक्तीपणे उगडास करता, आनी तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन आसा. देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता. जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टागात जोडल्या, तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. तिचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रक्तान पोसताय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान भर, आनी जेजू सोवे एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मी. तुका बेडयलेलें सस्नीक दान तूं आमकां करून आनी अशें देवाचे माई बागेंत आमकां मयेच्या तिसपती बागेंत झुजेच्या तुज्या बागेंत दमदतांच्या आनी सर वैभवी रक्त साक्षांच्या आनी समेस्त भक्तां सांगाता तुवें वेसन काडलेल्यांच्या दायजांत आमकां वांटो मेळो, तांचे विनवणेचो आदार आमकां निरंतर मेळटलो म्हूण आमी विश्वास दवरता. बापा, हे बले वरवीं आमकां तुजी इश्टागात मेळ्ळी, तेचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या बागेन बापाच्या आनी जेराल आयजाक आमच्या गोळी बापाच्या संगाता पवित्र सभेच्या समेस्त गवळ्या आनी माणयाऱ्यां बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेले सगळे परजे संगतीक ह्या संवसारांत वाटसरे तुजे पवित्र सभेक भावार्थांत आनी प्रतिमगान देर कर. तुजे हुजेर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दायेन आयकून घे. कोणवळे बापा, संवसारांत शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे तें एकठांय आमच्या मेल्ल्या भाव भयणीकी आनी तुजे इश्टगती ह्या संवसारान अंतरलेल्या समेस्तांक मैपा सावन तुज्या राजांत घे. थंय आमी तुजे महिमा बगूंक ससनाक दोशी जातल्या म्हूण आमकां बरवोसो आसा. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं ताचे उद्देशी सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तो संवसाराक वांटून दिताय. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सरवंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक आमेन. सुम्यान शिकयले मागणे सांगात आमी भक्तीपणी म्हणया.
आमच्या बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेली आम बक्षिता तशी आमची पथकां बस आनी पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस परासर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सबस काय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सुरवणदार जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान नत्रेकतल्यांक आमकां तुज्या उदारका कुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सुम्या तुझे म्हज्या अभिषेक म्हाका पावना पूण तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. मैमेच्या सणवंतारा काकुळतीच्या सागोरा राखणेच्या पागोरा काळजा ती देव गुवारा. जिविताच्या दातारा जेजू आमच्या मैमेच्या चढवणदारा काकुळतीच्या सागोरा राखणेच्या पागोरा काळसा येते सासनी शिवा सरकाराचा वरून पावसो उंडो तो चढवणेसो जिविताच्या दातारा जेजू आमच्या मैमेच्या चढवणदारा काकुळतीच्या सागोरा
पागोरा गणेश पागोरा कालचा घे देव कुवारा बोरो गवळी तू वापसो पासो जोरवणे पोसो नितळूत का तान पागोवचो गवळी तू आमकां राखसो जिविताच्या दातारा जेजू आमच्या महिमेच्या चढवंदारा काकुतीच्या सागोरा गणेच्या पागोरा कालचा घे देव कुवारा मुंडो तू जिवितासो सासनी जिवांका दिवसो सरकाराचो वरून पावसो मुंडो तू चढवणेचो जिवी दिवच्या जिविताच्या दातारा जेजू आमच्या महिमेच्या चढवंदारा काकुतीच्या सागोरा गणेश पागोरा कालचा घे देव कुवारा प्रार्थूया. प्रितीच्या बापा, आयच्या दिसा जल्मले भाग्यवंत ओंकार मोरी अख्ख्या संवसाराचो बरवोसो आनी मनशाच्या सोडवणेचें फातें म्हूण आमी वळखताव. देखून दिनवाशी आनी संतोश बरयत काळजान तिचे वरवीं मनशा सिंबान आयिल्ल्या तुज्या पुताक उंड्या दाखवायनाच्या रुपान आमी घेतला. तिच्या आदारान जेजू क्रिस्ताक रेगून सोदूंक बावार्थान ताका आपलो सोडवणदार म्हूण मानून घेवंक आनी ताच्या एकपणान सदां काळ जिवंक सुमेस मनशांक फावो कर म्हूण आमी मागताव. त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोबे आसो. तकली बागोवन देवाचो आशिर्वाद आमी घेवया. भाग्यवंत ओंकार मोरयेचो पूत जावन देवाच्या पुतान मनशा कुळाची सोडवण केली. तोच तुमकां आपल्या देण्यांनी बरो. ओंकार मोरये उदेशी जिविताच्या रचणाराक तुमी घेतलो. ती तुमकां सदां आपल्या गोपान बाळगून दवरू. आज ओंकार मोरयेच्या जल्मा दिसा तुमी संतोश भरीत आसात. पवित्रत्म्याच्या आनंदान तुमची काळजां भरूं आनी आमच्या ओंकार मायेच्या मजतीन ससनाच्या संतोशाक आमी सगळीं पावूं. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात, क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार.
येसूच्या